नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। रक्षा मंत्री पर्रीकारान डिफेन्स एक्सपो आड आंदोलन करप्यांक केले किकोंत। चुकीच्या माहितीचेर विरोध, रक्षा मंत्र्याचे विधान, काँग्रेस मागता एक्सपोचेर व्हाईट पेपर। आपल्याक जाय तो विषय घेवपाचो चॉयस बेस्ड क्रेडिट पद्धत अंदूच्या शिक्षणीक वर्सासान जावं येता लागू। विषय घेतना आसचेना शाखेचे बंधन। सीसीपी वेंचणुकेत जाहीरनामे पणजेकारांक दर फावटी दाखयतात अवास्तववादी सपनां। पळयात फाटल्या जाहीरनाम्यांत मतदारांक कशें केले मामा। बीजेपी सरकाराक 4 वर्सां पुराय जावपाचे निमतान 13 मार्चाक पक्षाचे कार्यकर्ते वतले घराघरांनी। सरकाराच्यो येवजण्यो आनी हेर वावर दवरतले लोकां मुखार। आनी मडगांव घोगळात रस्ते फोडून काबार। घोगळ हाऊसिंग बोर्डाच्या लोकांनी पेड्यार रस्त्याक लागून केलो सरकाराचो निषेध। रस्ते सारखे करूंक 20 दिसांची मुजत। खबर विस्तारान। रक्षा मंत्री पर्रीकारान डिफेन्स एक्सपो आड आंदोलन करप्यांक किकोंत केले। चुकीच्या माहितीचेर आंदोलक एक्सपोक विरोध करतात। एक्सपो फक्त 4 दीस आसतलो। अर्थीक उलाढाली भरपूर जातली अशें रक्षा मंत्र्यान परवरी जाल्ल्या एका सुवाळ्यात स्पश्ट केले। मात एक्सपोचे विरोधक फाटीं सरूंक तयार नात। काँग्रेस डिफेन्स एक्सपोचेर श्वेतपत्रिका मागता, जाल्यार मिकी म्हणटा डिफेन्स एक्सपो चलता, मात मोपा रद्द करात। रोहन म्हणटा एक्सपो हे एकूच फावट काय परमनंट ते पयलीं स्पश्ट करचें। ते फुडें आमकां विधानसभा आसा न्हू, थंय आमकां ते प्रश्न थोडे जे आमकां विचारपाचे आसात आनी सरकार कडसून जी पुरी म्हायती आमकां मे डिमांड अ व्हाईट पेपर ऑन दॅट डिफेन्स एक्सपो। आता म्हाका येवचे पयलीं डिफेन्स एक्सपोचे प्रेसाक घेवन बसतलो। जवळ जवळ 1 लाख विजिटर्स, ज्याच्यामुळे मार्चाच्या कमी गिरायक आशिल्ल्या हातूंत गोंयांत म्हाका दिसता जवळ जवळ 200-250 कोटीची आर्थीक उलाढाल फक्त 4 ते 5 दिसां भितर जातली। कोणाक स्वप्न पडलें तेची जागो सरकार आमकां येतले। डिफेन्स एक्सपोक जागो गरज ना, 2 विशया भितर मिस्तुराद करून डिफेन्स एक्सपोक फक्त 4 दीस जागो गरज आसता। पण ताजेरूय कुफुजाव करपाचो प्रयत्न गेले म्हयनोभर चालू आशिल्लो। हांव पळयतालो बारीक, हांव भितर पडून नासलो, कारण पडलो की आनीक कांय जाणांक शेव चडटलो म्हणून हांव मुद्दम ओग्गी रावलो। पण आयज शेवटी मागीर प्रेसाक कितें रियलिटी आसा ती सांगची पडली। मुगे मागणी आमकां जाय डिफेन्स एक्सपो जावं टू हॅव द डिफेन्स एक्सपो इन गोवा। इट इज प्रिविलेज एक दर एक गोंयकाराक मुगे मागणी आहे सरकारा कडेन, आनी आय विल स्टँड बाय। आय विल ओपोज मोपा एअरपोर्ट। ह्या सरकारा जायचो जावं जाल्यार हो डिफेन्स एक्सपो आहा तो परमनंट मोपा हाडचो आनी मोपा दवरचो परमनंट। एटलीस्ट दर एक गोंयकारा दिसतले बाबा आमगे दाबोल एअरपोर्ट आता विल बी रिमेन एनफोर्स म्हणून। न्ही, आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज टू कम क्लियर ऑन हिज थॉट्स। डिफेन्स एक्सपो आनी एरो शोचेर गोंयांत जावचो हाजेर कोणाचोच वाद ना। डिफेन्स एक्सपो इज अ वेलकम स्टेप ऑफ द गव्हर्मेंट, बट द वे दे आर पुटिंग इट इज रॉंग। काही प्रश्न आसा जातून आमी आज सरकारान पयलीं ताची जाप दिवपाची गरज आसा। आमी डिफेन्स एक्सपो खातीर विचारिल्लें की केप्यां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना। केपेकारांक स्वता कांयच खबर ना कितें चलना तें। आतां डिफेन्स एक्सपो गोंया करता आसतना बिगस्ट क्वेश्चन इज लँड कोणा कडेन उरतलें काय म्हणून। हांवें असेंब्लीन मागणी घाल्ली की लँड IDC कडेन उरुनी। IDCक जाय जाल्यार कॅन कलेक्ट फीज, दॅट इज अ रेवन्यू टू द स्टेट फ्रॉम डिफेन्स ऑर वॉट एवर। डिफेन्साचो फक्त 5 दिसाचो वर्साक, उरिल्लो टायम मे बी IDC कॅन यूज इट फॉर अदर पर्पजीस। दे कॅन कलेक्ट रेवन्यू एंड दॅट इज अ रेवन्यू फॉर द स्टेट। डिफेन्स एक्सपो म्हणटे कितें, तातूंत ते कितले दिसां खातीर जातली, वेदर द लँड इज बींग टेकन फॉर परमनंट ऑन परमनंट बेसीस ऑर टेम्पररी। ह्यो सगळ्यो वस्तू गेले 2.5 म्हयने 2.5 काय 3 म्हयने जाले लोक थंयचे बोवाळ मारीत आहात। हें सगळें दिसता की दीस इज डेव्हलपमेंट दादागिरी। द डिफेन्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हॅज एडमिटेड दॅट द गव्हर्मेंट इज इन द रॉंग। दे डीड नॉट टेक पीपल इनटू कॉन्फिडन्स। म्हणटा लोकांनी आमकां 5 वर्सां निवडून दिला, तुमकां चोरपाक आनी लुटपाक दिवंक ना।
आणि त्याच लोकांचेर विरोध वयताय काय तुमचो थंयसर MLA जिकोंक ना म्हणून विरोध येताय हो प्रश्न आता भितुराचो प्रश्न उडोवंक ना वाक्य गोंयचो प्रश्न बिकॉज लँड इज स्कॅर्स इन गोवा अकॉर्डिंग टू द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. आपल्याक जाय तो विषय घेवपाची क्रेडीट पद्दत अंदूच्या शिक्षणीक वर्सासावन लागू जावं येता. ही पद्दत देशांतल्या सगळ्या महाविद्यालयांनी लागू करची म्हणून युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशनान शिफारस केल्या. आतामेरेन आपल्याक जाय तो विषय घेवपाची क्रेडीट पद्दत फक्त गोंय विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षणा खातीर लागू आशिल्ली. गोंय विद्यापीठाच्या शिक्षणीक मंडळानूय आतां ताका मान्यताय दिल्या. चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम म्हळ्यार विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक कोर्सांतल्यान एखादो विशय जो आपल्याक नाका तो दुसऱ्या स्ट्रिमीच्या विशया वांगडा बदलपाचो CBS पर्याय दिता. आदल्या मार्क पद्दती परस बरी आशिल्ल्या ग्रेडिंग पद्दती प्रमाण कोर्स बदलपाची मेकळीक मेळटा. हे पद्दतीक लागून देशभरातल्या शिक्षणीक संस्थांनी शिकपी भुरग्यांक ताचो फायदो जातलो. एक तरेच्या ग्रेडिंग पद्दतीक लागून कंपन्यांक वा हेर संस्थांकूय भुरग्यांचे शिक्षणीक प्रगतीचो बरे तरेन आनी स्पश्टपणान नियाळ घेवपाक मेळटलो. शिक्षकांक जाय तशी शिक्षण पद्दत बदलून भुरग्यांक जाय तशी शिक्षण पद्दत दिवपाच्या दिशेन हे एक पावल आसा. एक वा एका परस चड आवडीचे आनी आपल्याक जाय ते विशय क्रेडीट पद्दतीन घेवपाची मेकळीक भुरग्यांक मेळटली. भुरग्यांच्या शिक्षणीक आनी फुडाराच्या गरजे प्रमाण विशय घेवपाची मेकळीक CBSच्या हे नवे पद्दतीक लागून मेळटली. हे पद्दतीन भुरग्यांक शिक्षणा खातीर लवचिकता मेळटा. CBSन शिक्षण संकीर्ण करचे परस संवसारीक दर्जाचे करपाक पावलां उबारल्यात. आपल्याक जाय तशे कोर्स घेवन भुरग्यांक फुडें सरपा खातीर हे पद्दतीन वाव मेळटा. उदाहरण म्हळ्यार फिजिक्सा वांगडा इकॉनॉमिक्स घेवपाक मेळटा वा मायक्रोबायोलॉजी वांगडा रसायनशास्त्र वा पर्यावरण विज्ञान. चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमाचे आनीक एक उदाहरण म्हळ्यार सद्याच्या शिक्षणीक पद्दती प्रमाण BBAच्या भुरग्यांक फकत BBA कोर्सांतलेच इलेक्टिव्ह विशय आपणाक जाय ते निवडपाचो वाव आसा. आता ह्या नव्या चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमाक लागून BBAच्या भुरग्यांक कॉमर्स वा आर्ट्स अथवा सायन्सातले इलेक्टिव्ह विशय घेवपाची मुभा मेळटली. फकत 120 क्रेडिट पुराय करपाची मात गरज आसा. आपलो कोर्स पुराय करपाक भुरग्यांक जाय तशा वेळार आनी जाय ते संस्थेंत वचपाची मेकळीक CBS दिता. एका संस्थेन घेतिल्ले क्रेडिट दुसरे संस्थेंत धाडून कोर्स पुराय करपाक मेळटलो. चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टमा खाला पुराय केल्ल्या कोर्सांचे युनिटांत मोजमाप जातले. एका क्रेडिटांत थियरीची 15 लेक्चरां वा 15 प्रॅक्टिकल 2 वरांची आसतली. BA, BCom वा BScच्या आनी हेर कोर्सांच्या भुरग्यांक आपली ग्रॅज्युएशन पुराय करपाक कमीत कमी 120 क्रेडिट पुराय करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CCP वेंचणुकेचे जाहीरनामे कशे पणजेकारांक फटयतात पळयात. पणजेकारांक दर फावटी अवास्तववादी सपनां दाखयतात. फाटल्या जाहीरनाम्यांत मतदारांक कशे मामा केले हाचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो. बाबूश मोन्सेरात आनी BJP दोगांचेर फाटले जाहीरनामे तपासून पळयले. बाबुशान तर पणजेक युरोपियन शार करपाचें वचन दिल्लें. त्या मानान भाजपान कमी सपनां दाखयलीं. पळयात बॅटल कॅपिटलांतलो जाहीरनामो रिपोर्ट. पणजेच्या प्रत्येक वेंचणुकेक सत्तेर आशिल्ले पॅनल वा सत्ते भायर आशिल्ले पॅनल दोनूय आपल्या जाहीरनाम्यांत मोठमोठी आश्वासनां दिवन पणजेकारांक हमखास फटयतात. कांय आश्वासनां अशीं आसतात जी केन्ना पुराय जावपाकूच शकनात. प्रत्येक वेंचणुकेक पणजेकारांक ग्रीन आनी क्लीन पणजेचें स्वप्न दाखोवप आनी वेचून आयले काय विसरप हें नित्याचेंच. 2011च्या महानगरपालिका वेंचणुकेत आमदार बाबुशाच्या जाहीरनाम्यांतली आश्वासनां पळयत जाल्यार हें दिसून येता. पळयात 2011च्या महापालिका वेंचणुकेची बाबुशाच्या पॅनलाची आश्वासनां. गुन्यांवकारी भयमुक्त वातावरण. पणजे महापालिका वाठारांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गार्डन्स. ग्रीन पणजे. उक्त्या सुवातींची उदरगत. बरी वाहतूक वेवस्था. पणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट वेवस्था. इलेक्ट्रिशियन्स, प्लंबर्स, नेक कॅचर्सांची इमर्जन्सी व्हॅन. कोयर एकठांय करपी कामगारां खातीर इन्शुरन्स, ग्लोव्ज आनी मास्क. आता पळया 2011त पर्रीकाराच्या पणजी फस्टाच्या उमेदवारांनी कितें आश्वासनां दिल्ली ती. हातूंत केन्ना पुराय जावपाचीच ना अशी आश्वासनां बाबुशाच्या जाहीरनाम्या परस थोडी कमी आसात. तरणाट्यां खातीर कावन्सिलिंग आनी गायडन्स सेंटरां. CCPची कामांची प्रक्रिया सरळ आनी नितळ करपाक ISO सर्टिफिकेट. भ्रष्टाचार आनी भयमुक्त पारदर्शी वेव्हार. पणजे महानगरपालिके खातीर फाटली 10 वर्सां जाली पर्रीकार पॅनल आनी बाबुश पॅनल एकमेकां मुखार उबी रावतात. दोनूय पॅनलांनी जाहीरनाम्यांत दिल्लीं असली आश्वासनां फकत कागदार उरपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.